आयज इशुकाकनी हितून घालून दिता पोमोग्रेंट बरो खात्ता न्हू रे कित्याक ताका आतां न्हांवपाक घालूंक जाय म्हटल्यार तो कपडे सगळो घाण करतलो न्हू रे इशवी घे अरे खबर आहा ताका न्हू बरें आसा तो ताका न्हांवच्या पयलीं घालूंक जाय कित्याक आतां कपडे सगळे हें करतलो ते पडटा न्ही ते ज्यूस आवय बरें आसा हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा आहा तुमी आमी सगळीं बरीं आसा एक जाली जस्ट आत्ता इशुकाक हांव न्हाणयलें खेळटा भायर अजून न्हिदोंक ना तो सो म्हटल्यार व्लॉग स्टार्ट करया आनी एक बरी गजाल तुमकां आतां सांगूंक जाय बड्डे दिसाक तुमकां सांगलेलें कोणें म्हाका बॅड वर्ड्स दिलेले सो मागीर नेक्स्ट डे हांवें व्लॉग केले आनी ताका बरें सांगलें की तुजें बरें जावं अशें हांवें म्हटलेलें आनी देवा कडेन प्रे करता म्हटलें की तुजें बरें जावं म्हणून आनी तो व्लॉग त्या व्लॉगान न्ही ताणें मॅसेज केला म्हणजे कमेंट केला घालता तुमकां सॉरी म्हटलें हाणें सो आपूण जें कितें म्हटलें तुजे बड्डे दिसाक आपल्याक म्हणजे सॉरी आनी अशें हांव केन्ना आनी परत करचें ना तुवें म्हाजे दोळे उगडले अशें म्हणून ताणें न्ही एक मॅसेज केला खूब बरी दिसलें म्हाका ताका आपली चूक कळ्ळें आनी म्हाका कितें जाय आनी म्हाका कांयच नाका कळ्ळें न्ही सो जेन्नाय कोणीय जो फुडलो मनीस तुका सपोज बॅड वर्ड्स दिता कितें आसूं तांकां बरे भशेन समजोवंक जाय कळ्ळें न्ही कितें जाता खबर आहा फस्ट ऑफ ऑल तो फ्रस्ट्रेशन आसा ताणें म्हाजे राग काडले म्हाका बॅड वर्ड्स दिले आनी हांवें ताका रिटर्न सपोज बॅड वर्ड्स दिले ताका आनीक राग येतले हय का न्ही सो असल्या मनशाक न्ही लोकांक न्ही आमी समजून घेवंक जाय बरे भशेन समजोवंक जाय कांय जायना इफ तांकां बरे भशेन समजयलें न्ही कांय जायना तुजें कांय वचना म्हाजें कांय वचना कळ्ळें न्ही सो इफ तांकां बरे भशेन समजयलें न्ही सो तुमी समजून घेतात कळ्ळें न्ही सो तेणेन बॅड वर्ड्स दिले हांवें बॅड वर्ड्स दिले सो तें बरें जायना तशें कळ्ळें न्ही मागीर कांय फरक उरना म्हाज्या आनी तेज्या भितर सो कितें जावं कोणूय जावं तूं म्हाका खबर ना तुजें नांव कितें लायफान कितले प्रॉब्लेम येवं सॉल्व फेस करपाक कळोंक जाय आमकां जशे हॅपी मुमेंट येता तशे बॅडू मुमेंट येता सो दोनी आमकां हँडल करपाक कळोंक जाय लोकांचे राग काडून लोकांक बॅड वर्ड्स दिवन न्ही कांयच फायदो ना कळ्ळें सो बरें दिसलें म्हाका तुका तुजी चूक कळ्ळें ओके कांय ना कांय भिनाका तूं तुज्या लायफान कितेंय प्रॉब्लेम आसले न्ही देव सॉल्व करतलो देवाचेर विश्वास दवर आनी बरें काम करत वच कळ्ळें न्ही बरें काम कर देव सगळें पळयता वयर म्हणजे देव तुका न्ही तुका दितलो इफ तूं बरें काम केलें न्ही देव तुका तें फळ दितलो टायम लागता पण एक दीस ना एक दीस न्ही देव तुका दितलो कळ्ळें न्ही सो बरें दिसलें म्हाका तुवें म्हाका कमेंट केलें आनी तुका तुजी चूक कळ्ळें सो हेंच जाय म्हाका आनी कांय नाका ओके सो चला या आयज आमगे स्पेशल आसा पुरणपोळी खावंक दिसलें घरांत सगळें सामान आसलेलें साईक म्हटलें आयज पुरणपोळी कर म्हटलें सो भयण्यो आसा सो पुरणपोळी केला सो आतां ते चण्याची दाळ शिजयता न्ही तो उदकाक न्ही फोण्ण मारूंक आतां हांव वयता सो मातशें भयणी सगळें केलें कळ्ळें न्ही तेणें मातशें हेल्प केलें जायना पुरणपोळी खावपाक बरें दिसता पण करपाक न्ही खूब हें लागता सो भयणी आसा न्ही सो करया म्हटलें सो आतां तें हेका उदकाक न्ही म्हाका आतां फोण्ण मारूंक जाय सो हांव वयता फोण्ण मारपाक चला हो पळय ताका थंय घातलेलें हांगा पावलो जाल्यार ताका न्ही येता न्हू रे आनी म्हाजें क्रीप दाखयता तुमकां बरें हें पळयात हांवें घातलें सासवां न्ही बरें जाल्लें आसा हें पळयात हांवें न्ही तेज्या वयर लेयर न्ही माती न्ही चड घातलें ताका लागून सो आसूं बरें जालें हें पळयात हें पळयात बरें दिसता हांगाय मातशें बरें जालां हें पळयात बरें दिसता सो आतां इश्यू कितें करता खबर आहा हांगा घातलें न्ही हळू हळू हांगा येता आनी हात लायता सो नेक्स्ट इयर खंय करया आमी क्रीब सांग खंय करया क्रीब दुबय खंय वयर करचें पडटलें आमकां हांवें म्हटलें आईक हांगा करया म्हटलें भयण खाता हांगासर क्रिसमस स्वीट सोंपान आमगेर आनी भयणी खूब लायक स्वीट खावपाक स्वीट्स एका स्टडीज कर म्हटल्यार ना खंय ट्युशना वच म्हटल्यार ना खंय ट्युशनाक फक्त एकूच दीस हॉलिडे आसलेले 25th हेका वच म्हणटा वचना चिनू आनी खेळपाक जाय तेका आतां चिनूकूच हाडया ट्युशनाक हय न्ही चिनूक आनी रितीका जावूच हाडया ट्युशनाक हय मातसो बसतलो तो न्ही गो बसतलो सो चला आयज आमगे स्पेशल आसा होळी रे होळी पुरणाची पोळी गे हाय म्हण
आई ते हें झरयता इशुका बादाम आनी खजूर आतां न्हिदतलो तो म्हटलें ताका हें करया आनी पुरणाक न्ही सॉरी पुरणपोळीक पीठ बीन घालून दवरला मागीर सुशेगाद करया हें पळयात पीठ घालून दवरला आनी कितें शीत हें स्टफींग हें पळयात स्टफींग रेडी आसा सो बटाट्याची भाजी करता पुरणपोळी वांगडा म्हाका बटाट्याची भाजी अशें बुडोवन खावंक बरें लागता सो हांवें दाखय ब्लिंकिटांतले दाखय रे ब्लिंकिटांतल्यान हांवें बटाट ऑर्डर केलेले रा बटाट ऑर्डर केलेले सामके कुसलेले बटाट धाडला कुसलेले सगळे बटाटाक न्ही स्प्राउट येयला म्हणजे अशी कोंब येयला धाडला हांवें फोटो मारून धाडले पण काय फायदो ना ते तेंचे म्हाका लायक जावंक ना आतां हालीं तेंच्यांनी सामान सगळें पिड्ड्यार येवपा लागला स्टार्टींग तेंचे बरें येताले बटाट सामके ताका न्ही अशी ताका ग्रीन 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 अशी बारीक बारीक हें येयला कोंब येता कोंब म्हणटा कितें उडे म्हटलें आनी शॉपांतले वचून हाडले की बटाट्याची भाजी करपाक असले दाखयत तुमकां मागीर आईन तें डस्टबिनाक हांवें म्हटलें आईक म्हटलें तूं सगळे बटाटे उडे म्हटलें की नाकाले सांगा पळोवया ना न्ही धाडनाका न्ही असले कुसले तुमी धाडटा आनी ते खावपाचे ते दाखयत तुमकां हें पळय सगळे हेका न्ही बटाट्याक न्ही हें येयला कोंब येयला हें पळयात हें बरें न्ही अशें खावंक जायना एक कोंब येयले न्ही बटाट न्ही खावंक जायना ओके एक येयला कोंब जाल्यार सोड सगळ्याक येयला हें पळयात सगळ्याक येयला आनी सामकें सुकला सारकें कुसला सारकें हें पळयात बरें ना तें बटाट कितें नाकालें सांग पळया पळय सगळ्याक हें येयला केन्नाचे बटाट कोणाक खबर तें आनी हांगा सगळें अशें ब्लॅक जाला सो म्हाका न्ही बिलकूल बी लायक जावना पयर गेल्लें हांव डेफिनेट सगळें हाडलें हें हाडपाक विसरलें हांव बटाट आनी आमच्या आयज पुरणपोळी करपाचें काय अशें प्लॅन नासलेलें सो पुरणपोळी वांगडा न्ही बटाट्याची भाजी करूंक जाय बरें येता खावपाक सो हें पळयात हेका आतां हांव फोण्ण मारता उदकाक हें पळय सो हें उदकाक हांव फोण्ण मारता सगळें रेडी आसा हांगासर लसूण बिसूण ओके ऑलरेडी हांवें होळी दिसाक तें पुरणपोळी कशें करपाचें तें उदकाक कशें फोण्ण मारपाचें हें सगळें तुमकां दाखयलेलें आसा आनी हांवें परत दाखयना ओके सो एक जावन गेली हांव न्ही आतां ताका मातशें फोण्ण मारता कित्याक शिव येतले जेवपाक ताका लागून सो ओके मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान चला सो जस्ट न्ही म्हाका एक पार्सल आयलें आनी तें धाडला समृद्धीन थोडे पार्सल धाडोंक ना एका फाटल्यान एक सो हो सामको दाखयता म्हणजे आत्तां येयले ओपन केलें आमी खूब बरो आसा दाखयताना सो हें पळयात म्हणजे कॅलेंडर कशें आतां 2026 पळय अशें बरें तेणें न्ही हें करून धाडलां हें पळयात फेब्रुवारी मार्च एप्रील बरे सगळे फोटो धाडला खूब लायक जाले म्हाका हें पळयात बरें न्ही गे आईकू आवडलें आतां शिव सामको हॅप्पी जातलो वाव थँक्यू आं समृद्धी खूब लायक जालें हें पळयात सप्टेंबर ना कितें ताणें ऑर्डर केलें तें हय ऑक्टोबर हें पळयात नोव्हेंबर आमचें एनिवर्सरी मंथ न्ही हें पळयात आनी डिसेंबर दुबयचो फोटो खूब लायक जालें सो समृद्धी तुका हांव थँक्यू म्हणटा खूब तुवें गिफ्ट धाडलें एका फाटलें एक आनीक ना दिसता म्हाका पुरो इतलेंच ओके सो बरें दवरता थंयसर आतां शिवा दाखयतलें शिव येतलो आतां थँक्यू आं वन्स अगेन सो शिव पळय कॅलेंडर पळयता आमचें समृद्धी फर्स्ट कॅलेंडर आमचे लायफान येयलें 2026 आनी बरें धाडा न्ही लायक जालें न्ही जानेवारी एनिवर्सरी मंथ जानेवारी फेब्रुवारी दाखयले हांवें सगळे फोटो दाखयले इशुकाचो बरो येना क्यूट येला हो हिरो आमचे आमचो दुबय फोटो हें दुबयचो तेन्ना बरो हाडलो तो हिंगा केरी गणेश गणपती बरें गेलें ना मेळ आतां सगळे आहा ऑनलायन म्हाका दिसता आसतले फोटो बीन दिवपाचे मागीर थँक्यू आं समृद्धी थँक्यू थँक्यू सो मच आनी धाडनाका गिफ्ट पुरो आमकां हांगासर एक तेणें फ्रेम धाडला खूब धाडलें तेणें खूब लायक जालें म्हाका आवडलें पण पुरणपोळी खावपाक पुरणपोळी जावंक ना आनी हेजें हांवें आयज हें हाडलेलें हांवें स्वीट पोटेटो मातसो स्वीट ना डॅसिनाचो हाडलेलें स्वीटूच ना मातशें स्वीट आहा हेका चलता तें सो आजून ताका स्टिमूच करूं ना हांवें उठलो सो हांगासर किचनान गडबड चालू आहा पुरणपोळीचें तर हांव ताका स्वीट पोटेटो बॉयल करता मातशें घे ताका आं मातशें घे हांव तो स्टीम करता सो हांगासर पळयात हेका फोण्ण मारला आनी पुरणपोळी
आणि बटाट्याची भाजी झाल्या सगळं करून जेता आता. बटाट्याची भाजी केला आणि इशुकाकनी आता स्वीट पोटॅटो बॉयल करून जाला मातशें गरम आहा म्हटलें ताका मागीर ताका प्युरी करून खावयतली. सो आमी आयला मॉलान टायमपास करपाक खबर हाय म्हणा टायमपास करून येयला मॉलान. आयज सामकें रश आहा पार्किंग बीन कांयच ना. सो पयलीं आमी क्रिसमस ट्री पळोवया. क्रिसमस ट्री हांव थंडी खावपाक लागली न्ही थंडी खावपाक लागलें. चडशी लोक न्ही पिक्चराक येयला धुरंधर न्ही तें हो गेल्लो पिक्चराक धुरंधर फ्रेंड्सां वांगडा. आमी घरा बसपाचें भुरग्यांक घेवन हो एन्जॉय करता असं म्हण म्हाका इथं लायक ना तें पिक्चर. क्रिसमस ट्री बरें आवडलो हा हय बरो दिसता. सो हें आसा क्रिसमस ट्री बरो व्हडलो हा. काडा कोणा फोटो बी जाय काडा फोटो. मेकअप बिकअप घे या बरं भयणीक न्ही एप्रिलान लग्न आसा हांगा सगळे कॉस्मेटीक आहा सगळें घे म्हटलें. लिपस्टीक आहा सगळें आहा पळय. शू म्हणटा वेर यू गोईंग खंय मॉला येयला आनी खंय वयतले आतां एक पळोवपाचें कितें आहा तें. आवजी म्हणटा भयणी बरेंशें वॉच घे खंय. भयणी म्हणटा हांगा लेडीज वॉच ना खंय सगळें आसा म्हणटा तशें घेनाका. लेडीज वॉच बरें दाखय आं तुका हांगा खंयचे बरें असे तुमगे असले असले बरें ट्रेंड आतां. ही बरी आहा असले. सो आतां हांगासर हें आसा शॉपर स्टॉप. आमी हांगा किड्स वेअर भायर वयर आहा वयता वयर. सो हें बरें आहा छोटू कडाई बेस्ट आहा सामकें हेवी आसा. हें पळय गो 300 बरें हेवी आहा न्ही बेस्ट आहा हें पळय. सो हें सॉसपॅन बरें आहा हेवी आहा 150 रुपीज म्हणटा घे म्हटलें जाय जाल्यार. भावजी घेता बरी बरी दिसता आयदनां बारीक 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 हें पळय. कितें जाता कोत्ता कितें. म्हाका ती बिर्याणी करपाक बिर्याणी पॉट जाय पॉट. तुका अशें आयदनूच मेळटा सायडीन धरपाक मेळटा बिर्याणी बीन करपाक. आमगेर आतां येदो व्हडलो दोणो आसा ती आहा मस्त सिल्वर बर्जनर ना हांगासर ना. बरें पडटा बिर्याणी बीन करपाक बरें तूं एक पडटा. घाबरी का गोल्डन कलर सिल्वर कशें व्हडलें जाय असले जाय पण न्ही मातशें व्हडलें जाय. मान किलो आसतले मान किलो न्ही 3 लिटर दिला 3 लिटर लास्ट. सो पळय आनी व्हडलें जाल्यार पळय व्हडलें ना बिर्याणी करूंक बरें पडटा बिर्याणी बीन ना कढाई. हें बरें आहे कढाई रेट ना. सो जेन्ना आमी लगीन जाल्ले पळय तेन्ना अशीच आमी येयल्ली शॉपिंगाक. तेन्ना उमेद कितें कितें आयदन घेवंक जाय कितें घेवंक जाय कितें नाका एक वेगळीच उमेद आसता तेन्ना. न्यूली मॅरीड संवसार करपाचो. आतां परत करूया आतां परत लग्न करया खंय कित्याक हें शॉपिंग करपाक आयदनां. सो आतां सगळें आहा कितें घेवं कितें नाका अशें जालां. शिवनाथ वयता लंडन पळय बॅग घेतला लंडन वचपाक. कितें घालपाक घेतला वायर घालपाक घेतला. हितून न्ही तेजे वायरूय घालपाक ते बॅग पिनला सो वायर बीन घालपाक न्ही बरें पडटा आनी व्हरपाक बरें पडटा इव्हेंटाक बीन. सो रितिका हें टिफीन बॉक्स घेतला बरें पडटा हें. कितें सॉल्ट घालपाक सॉल्ट घालपाक आहा आमगेर शिवनाथ नाका बेश्टच कितेंय शिवनाथ नाका हें कास्ट्यान यूज म्हाका नॉनस्टीक कडाय बिडाय मोडलें पळय तें. सो आतां हांव तुमकां खबर आहा न्ही नॉनस्टीक कडाय बिडाय यूज करना हांव कास्ट आयर्न बेस्ट. कास्ट आयर्नचे आनीक ऑर्डर करतलें हांव तशें आतां म्हणना तेंचे बरें आसता. इंडस व्हॅलीचे बरें आसता कास्ट आयर्न तेंचे घेनाका तूं. इंडस व्हॅलीचे आतां हांवें ते कास्ट आयर्न ऑर्डर केल्ले पळय कडाई बेस्ट आहा. सो खंयचेय घेवप ना ते हेवी आसता शिवना तेजे बरें उरना. सो असलेच न्ही हांव इंडस व्हॅलीचे कंपनी येतले खबर आहा म्हाका हेंचे नाका हांव तेंचे घेता हांव
कित्याक ऑलरेडी हांवें इंडस व्हॅली कंपनीची ऑर्डर केला आनी म्हाका खबर आसा म्हणजे बरें आसा प्रोडक्ट येस तेच ऑर्डर करया एक 200 रुपया एक्स्ट्रा केला वचूनी हांगचें म्हाका नाका तें मागीर बरें उरना आनी मागीर कितें ताका लागून आसा आमी ब्रेड सँडवीच बी करना नाका आशिल्लो पुरो घरांत आयदनां धरपाक लागोना आमगे शिव एक घेता सांगासर न्ही घेतला वॉटरमेलन सामकें बरें आहा म्हणजे घेवया म्हटलें आतां भितर स्वीट आहा ना खबर ना अरे हात घाल नाका अरे शुगर रे हात घाल नाका रे ताका पयलीं भशेन न्ही स्मार्ट बाजार ना आतां भाज्यो बिज्यो सगळें सुकलेले पयलीं स्टार्टींग जेन्ना हें ओपन जाल्लें पळय स्मार्ट बाजार तेन्ना आमी येयल्लीं आमी सामकी भाजी बी न्ही सामकी फ्रेश आसताली आतां भाजी सगळें सुकलेलें आहा कांयच ना आतां हांव वयता वेट करूंक जाय चल यो हांव थंय वेट करया सो लसूण घेतला हांवें 100 ग्रामाक 15 रुपया बरें आहा लसूण जालें शिव पे हांगा सगळें सामान हितून भरता सो जालें चला सो आमी आयला मॅकडॉनल्ड बर्गर खावपाक हांव खावचें ना बर्गर म्हाका घेवंक जाय सॉफ्टी वेज बर्गर हांगासर घेतला वेज बर्गर हांवें सांगलें आतां हांव खायना बर्गर म्हाका घेतलें आनी सो हांगासर घेतला चिकन आनी वेज घेतला का सावकास खाय ओके ऋत्वीक सगळो खावचो ना हाव मच वॉन्ट ईट ऋत्वीक ओके हय तर सॉफ्टी सो जालें आमचें बोला भोंवन सो आतां वयता आमी घरा ना एंड या व्हिडिओ सो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर सगळ्यांक